सकाळच्यान आमी गोंयच्या परिस्थितीचेर नदर दवरून आशिल्ले। लोकांक उलो दिल्लो की जो बंद आसा तो शांतिकायेन बंद जावपाक जाय आनी त्या अनुसार गोंयकारांनी हो बंद शांतिकायेन पाळयलो आसा। गोंयच्या प्रत्येक वाठारांतल्यान सांगे म्हण, सावर्डे म्हण, केपें म्हण, दिवचले म्हण, म्हापसा म्हण, बिचोले म्हण ह्या हितून आमकां दिसता की हो बंद सक्सेसफूल जाल्लो आसा। ट्रान्सपोर्टवाल्यांनी टोटल ट्रान्सपोर्ट बंद दवरलेलो आसा। टॅक्सी म्हण, रिक्षा म्हण, बसी म्हण, टोटली 100% ऑफ द रोड आसा आनी कदंबाक फोर्सिबली चालू केल्ल्यो आसा सरकारान। पुणून तरी आसतना संपूर्ण नागरिकांचो हेका पाठिंबो आसा आनी ह्या पाठिंब्याक आमी गोंयकारांचे आभार मानता। सरकारान जी बिलां व्यापाऱ्यांक काबार करपाक हाडलेली आसा, ही बिलां किरकोळ आनी घाऊक विक्रेत्यांक काबार करतले, ही बिलां ट्रान्सपोर्ट इंडस्ट्रीक काबार करतले, ही बिलां सरकाराचे काळे कायदे कामगारांक काबार करतले, शेतकऱ्यांक काबार करतले आनी तेज्या विरुद्ध आयज देशव्यापी बंद आसा, महाराष्ट्र बंद आसा। लोकांनी ह्या सरकाराक दिल्लो जबाब आसा आनी सरकाराची आतां जापसालदारकी आसा की जे काळे कायदे आसा ते म्हण FDI, किराणा आनी घाऊक क्षेत्रांत, मोटर ट्रान्सपोर्ट बील, कामगारांचे कायदे, शेतकऱ्यांचे विरोधातले कायदे, हे सगळे कायदे ह्या सरकारान फाटी घेवपाक जाय आनी कोल्ड स्टोरेजान घालपाक जाय आनी गोंयकारांक परतून एकदां आमकां उत्स्फूर्त पाठिंबो दिलो सगळ्यांनी, तेज्या बद्दल गोंयकारांचे आमी आभार मानता। जो बंद आमी घोशीत केल्लो त्या बंदान मोठ्या प्रमाणान सगळ्या जे आमचे संघटना, बसमालक संघटना, रिक्षाच्यो संघटना, पायलट संघटना, माल वाहू रिक्षा संघटना आनी ट्रक एसोसिएशनां, बाकी ट्युरिस्ट टॅक्सी एसोसिएशन, येलो ब्लॅक टॅक्सी एसोसिएशन, ह्या सगळ्या संघटनांनी मोठ्या प्रमाणान जो पाठिंबो दिल्लो तेंचे आमी आभार व्यक्त करता आनी ही लढाई जी आसा ही आमकां खंय तरी फुडें व्हरपाची आवश्यकता आसा आनी आयज लढाई आमची जी सुरू जाल्या ही आमकां फुडें व्हरपाची आसा। ताका लागून हांव आयज जे आमचे खाजगी गाडयेवाले आसा, जेंचे कडेन 2 व्हिलर आसा, हेंच्यांनी खंय तरी आयज आपल्यो गाडयो रस्त्यार हाडपाचो प्रयत्न केला। 4 व्हिलर ज्यो प्रायवेट आसा तेंच्यांनी प्रयत्न केल्लो आमकां अतिशय दुख्ख जाता। पुणून हांव तांकां आव्हान करता की लढाई आहा जी फुडें आहा ही सगळ्यांक लागून आसा, जेचे कडेन कोणा कडेन लायसनां त्या मनशाक लागून आसा। तेन्ना तेंच्यांनी फुडें जेन्ना आमी अशी कितें आंदोलनाची हाक दितले, जो पर्यंत ही बिलां फ्रीज जायना, फाटीं घेयना, तो पर्यंत आमचें आंदोलन चालू उरतलें। तेन्ना तेंच्यांनी आमकां फुडें पाठिंबो दिवचो आनी आयज जे आमचे सगळे एसोसिएशनां, सगळीं ट्रान्सपोर्ट एसोसिएशनां उत्स्फूर्तपणान जी पळय सहभागी जाल्लीं आसा तेंचे हांव सगळ्यांचे आभार व्यक्त करता।